राजकारण अनिश्चिततेचो खेळ। या खेळात चलता सत्ता आणि पद हांचो रंगीत खुर्चेचो खेळ। सत्तेतल्या सुखात पद वताशे दिसले काय थोडे भितरतात, हालतात, सैरभैर जातात आणि घेवपाक लागतात आधार समाजाचो। 25 तारखेक आदिवासी समाजाचो प्रेरणा दीस जालो। या प्रेरणा दिसाचे सरकारी कार्यावळीत मंत्री गोविंद गावडेन अचकीत समाज बांधवांक एक भावनीक साथ घातली। आपल्या आड जावपी कथित अन्यायाची परतफेड समाजाच्या रूपान करची पडटली असो सूर आवडटना थेट सरकार आणि मुख्यमंत्र्याचेर तोफ डागली। आनीक एक आंदोलन रंगवचे पडटले अशें म्हणत गावडेन सरकाराक अप्रत्यक्ष धमकीच दिली। ज्या तरेन प्रकाश बाबाचे भाषण जालें, ज्या तरेन आमचे वासू मेन गांवकाराचें भाषण जालें, ज्या तरेन गणेश बाब गांवकाराचें भाषण जालें, तातूंतल्यान अशें दिसता की तांणी म्हणलें की आनी एक आंदोलन रंगावलें, आनी एक आंदोलन रंगावलें। म्हाका दिसता तांच्या भाशणांतल्यान अशें तरेन दिसून येता की म्हाका दिसता आनी एक आंदोलन रंगोवचें पडटलें। सरकार जर जाय किंवा खात्याक जर जाय जाल्यार 24 तासां भितर सगळें जावपाक शकता, पूण 1,62,000 लोकांची मागणी ट्रायबल भवन आमकां निमत सांगतात, आमकां कारण सांगतात। म्हणजेचे अधिकारी जे आसात ते अधिकाऱ्यांकडे बोर्ड ना का ते मुद्दम दवरलेले आसा ही एक मनान सुद्धा पाल आज चुकचुकपाक लागिल्ले आसा। आपण इतले रातचे खेटले आणि गटरान पडले म्हणून हे लटर फटर हे खातें जाल्ले आसात अशें म्हाका तरी दिसता। पोटतिडकीन कित्याक उलयचें पडटा कारण ह्या समाजा खातीर गोविंद गावडेन 61 दिसाची बळकट बदली बदिल्ली आसा। ह्या समाजा खातीर आज त्या लोअर कोर्टाच्या पर्यंत त्या सुप्रीम कोर्टात पायरी चढणारे कोण जर आसा जाल्यार प्रकाश मैन आणि गोविंद गावडे आसा। आता येऊयात आमच्या मुखेल मुद्द्याचे। गोयच्या सामाजिक इतिहासातले एक व्हड यशस्वी आंदोलन म्हळ्यार 70तले शेळ मेळावले जाल्ले IIT विरोधी आंदोलन। सरकाराचे झुंडशाही आड 2 हात करीत शेळ मेळावल्याच्या भोयपुतांनी आपल्या हक्कां खातीर जिवीतपणाक लावन संघर्ष केलो। 40 दीस रस्त्यार बसून बायला भुरग्यांनी जीवाचे रान केले, लाठी हल्लो जालो, आंदोलकांचेर पुलिसांनी पाय लेगीत दवरून चिरडले। कोण आशिल्ले हे लोक? खंयच्या समाजाचे आशिल्ले हे लोक? 50% ST आंदोलकांची विचारपूस करपाक तेन्नाचो आदिवासी कल्याण मंत्री गेल्लो खंय? कितें आशिल्ली तेन्नाची तांची भाशा तुम्हीच पळयात। सध्या CM ताणें CMाचो स्टेटमेंट आहा, सो आमी खुबश्यो कांय गोश्टी ह्या संदर्भात चर्चा जाल्ली आसा। म्हगेलें कितें ओपिनियन आसा तें हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मांडिल्लें आहा। आनी दुसरी गोश्ट बीइंग एज अ ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टर आसा कितें आहा त्या संदर्भात आमी व्हेरीफाय करतात बाबा, आनी त्या संदर्भात तेंगेलें मॅटर जें आसा तें आमच्या कमिशनाक ऑलरेडी सुरू आहा। सो आनी ताजेर आमचे काय भाश्य करपाक पळय। डेफिनेटली IIT जायच, IIT येवपाक जाय। हे त्या जाग्याचेर जातली कितें म्हणटाले? इतलो विरोध आसतना आतां विरोध त्या जाग्याचेर जावप ना जावप हे आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान तो निर्णय घेवप आसता। कांय न्ही, म्हाकाय ते कांय गोश्टी हांव एज्युकेशन मिनिस्टरूय न्ही ते म्हाका ते कांय गोश्टी लागना। तरी आसतना हांव ठाम आसा की IIT ही गोंयांत येवप ही खूब म्हत्वाचें आसा। त्या दृश्टिकोनांतल्यान वेगळे सुद्दां ते सायट्स जे आसा ते ऑलरेडी पळयलेले आसा। सो सरकाराचो जो विचार जो आसा हांव सहमत आसा। सर, एज अ ट्रायबल मिनिस्टर तुमी कितें लोकांच्या प्रती तेंच्या भावना CM पर्यंत पावोवपा खातीर म्हाका एकूच सांग पळया, आतां ट्रायबल रिप्रेझेंटेटीव म्हणजे आसा, ट्रायबलांची कितली जमीन तेतून आसा हें तुमचे कडेन तर रिकॉर्ड आहा हो विशय आहा। ट्रायबल लोक म्हाका काय अजून पर्यंत खंयचो ट्रायबल येवन म्हाका मेळोना की म्हाजेर बाबा अन्याय जाल्लो आसा, म्हजे कांय गोश्टी हें आसा तें म्हाका म्हजे कडेन अजून पर्यंत कोण येवना। सो हाव आय कम टू नो दॅट द ट्रायबल थंय लोकांची जागा आसा किंवा ते कल्टिवेट करताले कितें आसा तें म्हाका अजून पर्यंत कांय सांगूना न्ही। कोण तरी भायर तिसरो कोण उलयता म्हणून हांव ताका रिएक्ट करता। राजकारणात कोण केन्नाच कोणाचो कायमचो दुस्मान वा इश्ट आसना। तेन्ना मुख्यमंत्र्याच्या भूमिकेचो आधार घेऊन भाष्य करपी मंत्री गोविंद गावडे आता खुलेआम सरकार आणि मुख्यमंत्र्याच्या कारभाराचेर टीका करपाक लागला।
या सगळ्यात मंत्री गोविंद गावडेन आता समाजाचे तारू आधाराक घेतले तरी राष्ट्रीय खेळा सर्त कला अकादमीची दुरुस्ती या कथित भ्रष्टाचाराचे आरोप ते व्हायरल जाल्लो ऑडिओ मांडवी आणि जुवारीतल्यान बरेच उदक व्हावून गेला इतले मात खरे। गोमंतक टीव्ही खातीर विश्वनाथ नेने।